राज्यात गरमी वाढपाक लागल्या. अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियसाचेर पावला. वाडट्या गरमेचो आनी कडक वताचो लोकांक बरोच त्रास जावपाक लागला. दनपार जाता म्हणसर वताचो ढग बसपाक लागता. राज्यांत गरमी वाडपाक लागल्या. दनपारां 12 म्हणल्यार आयिल्ले खर वताचो प्रभाव सांजेचे 5 वरां मेरेन उरता. कडकडीत वत आनी गरमेन जनता सध्या हैराण जाल्या. अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस आसा. वाडट्या गरमेक लागून लोक आनी पर्यटक आयस्क्रीम, उसाचो रस, थंड पेय पितना दिसतात. दर्यावेळेर तर पर्यटक गरमेपासून थंडसाण मेळोवपाक उदकाचो आसरो घेतात. गरमेचेर मात करपाक उदक पिवपाचो सल्लो दोतोर दितात. वतान भोंवले उपरांत मातशें रेस्ट घेवप गरजेचें आसा. तशेंच पुराय कूड कपड्यांनी धांपून दवरून वतान भोंवचें. उदकांत मीठ किंवा ग्लुकोज घालून पियात अशें मणिपाल हॉस्पिटलाचे मुखेली दोतोर डॉ. शेखर साळकार हांणी सांगलां. Surprising that our temperature is increasing almost I think 1 degree extra than what it was there last time. Amche population is not used to that. So I request all the people to take care. पहिले म्हणजे जाता की कवर बॉडी करपाची, चेपें घालपाचें, so that you are not directly exposed to the sunlight. जाता off the sunlight direct, especially दनपारच्या काळार. And then have lots of water, but plain water घेवनूच काय फायदो ना. ताका बरोबर तूं इल्लें सॉल्ट एक्स्ट्रा घालपाक जाय. म्हणजे इलेक्ट्रॉल आमी म्हणटा अशें इल्लें एक्स्ट्रा सॉल्ट, इल्लें एक्स्ट्रा ग्लुकोज दॅट ऑल्सो हॅज टू बी एडेड. अदरवायज तूं उदक पीत रावलो जाल्यार ते सोडियम मिडियम डायल्यूट जाता आनी यू विल बी इन मोर प्रॉब्लेम. सो नॉट प्लेन वॉटर बट विथ लिटल बीट आमी लिंबू सरबत सुद्दां घेतात पळय, दॅट इज विथ सॉल्ट आनी हें घालून, दॅट विल बी ऑल्सो व्हेरी हेल्पफूल. एंड एज फार एज मातशी रेस्ट जाता तितकी घेवपाची. विथ मदीं काम केलें जाल्यार मातशें परत येवन मातशें थोडें ऑफ द सनलायटीन वचून मातशें रेस्ट घेवप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एंड आय थिंक इट वील बी मोर वर्स्ट टायम इज एट टू कम. सो पीपल हॅव टू बी रियली रेडी फॉर ऑल दीस थिंग्स. पेशंटांक आमी म्हणटा हांगा आमच्या हॉस्पिटलान आयलो पेशंटांक की कांय प्रॉब्लेम जायना, पण तांकां घरा कडेन ते एडिशनल वॉटर घेवचें पडटा. आमचे ऑपरेट केल्ले जे पेशंट आसात हू आर गोवन होम, की तांकां घरा कोणाची एसी नासता, घरान रावपाची तितकी परिस्थिती बरी नासता. सो दे हॅव टू ऑल्सो टेक केअर बिकॉज गरमी खूब आसता, घाम येता. सो स्पेशली खाकेनलें ऑपरेशन आसता किंवा सकयल आमचे ग्रॉयनांचें ऑपरेशन आसा, थंय मोर केअर इज टू बी टेकन. ड्रेसिंग हॅज टू बी डन मोर फ्रिक्वेंटली. सो आमी ते तांकां सांगिल्लें आसता पयलीं सारकें वतना, म्हणजे डिस्चार्ज जाता तेन्ना आमी वी गीव देम ऑल द थिंग्स दॅट दे हॅव टू बी लिटल मोर कॉशियस देन आमी डिसेंबरान बी ऑपरेशन करतना कशें मातशें थंडसाण आसता, मातशें पेशंटाची कॅपेसिटी मातशी बरी आसता. मातशी हातूंत तुका स्वेटींग जाता, खूब जाता, त्रास जाता, वूंड गेट्स इन्फेक्टेड. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.